योगेश्वरजी नमन करून ऐकूया ब्राह्मण संघाच्या वतीने आयोजित केलेल्या चित्पावन भाषा संवर्धन संघ या कार्यक्रमात सगळ्यात पहिली हांव तुमचे सगळ्यांचे खूप स्वागत करता। व्यासपीठाचे जे सगळे मानेस्त आसा तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आम्ही म्हणटा की भारतीय भाषांचे संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा आणि भारतीय भाषांचे संवर्धन हे सरकार करूंक शकना। भारतीय भाषेचे संवर्धन हे आम्ही भाषा उलोवपी लोकूच करू शकता। आम्ही म्हणटा की कालांतरान खुबश्यो भाषा ह्यो ह्या डिजिटल युगात नष्ट जायत आसा कित्याक आम्ही आमची भाषा उलोवपा खातीर आम्ही लजता आणि तीच भाषा आम्ही आमच्या घरातूच उलयना म्हणून ती नवीन जनरेशनाक कळना आणि नवीन जनरेशनाक कळना आणि मागीर फुडें भाषा ती लुप्त जायत वयता। त्या खातीर कारण आम्ही पळयता की ह्या डिजिटल युगात सगळ्यात जाण आपल्या घरातूय बी इंग्लीश उलोवपाक लागल्या। आई बाबा भुरग्या कडेन इंग्लीश उलयता। हांवें त्या गोंयांत थोडे अशे भुरगे पळयले ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो, ताचे पेरंट्स म्हणटा ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो। म्हणजे तुम्ही विचार करात आमी आमची मायबोली भाषा कोंकणी म्हणटात तर भुरग्याक कोंकणी कळना आसत जाल्यार ताचे संस्कार आनी कितें जातले। म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे पयली अभिनंदन करता की चित्पावन भाषा हिका परत एकदा संवर्धन दिवपा खातीर तुम्ही केल्ले कार्य, तुम्ही करीत असलेले कश्ट त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन। आणि ही भाषा तिची उदरगत अनेक मोठ्या प्रमाणात जावची ती नो डाऊट तुम्ही म्हणटा तशी लेखी रूपातूय आसतली, जे ग्रंथ रूपात आणि तयार जावची, व्याकरण रूपात तयार जावची, सगळ्यांच्या पर्यंत जावची, डे टू डे उलोवपाक ती येवची आणि जे रायटिंगांनी खूप मोठ्या प्रमाणात येवची आणि थोडीशी म्हणजे ब्राह्मण समाज सोडून आमच्या सारख्या इतर लोकांकूय थोडी कळपाक म्हणजे सामान्य मनशांक ती कळपाक लागतली। होच माझो उद्देश, वेगळो कांयच उद्देश ना। ज्या निमित्तान एकदा समजता पण ती उलोवपाक कठीण वता। ओके, आम्ही एक बरेचशे फावटी थोड्या जाणांक त्या भाशेंतल्यान उलयल्याक आपल्याक हिणयता अशें दिसता, पण तो हिणोवप आसूं न्ही, कारण म्हणजे त्या भाशेचो आदर आसा। म्हणजे आम्ही पेडण्यांतल्यान वचून जर हांव पेडणेकारांच्या भाशेन उलोवपाक लागलो जाल्यार तो ताका डिसरिस्पेक्ट दिसपाक जायना। वयल्यान ताका तो दिसपाक जाय की हय की आमच्याच सारको बाबा तोय उलयता जाल्यार दॅट शूड फील प्राऊड म्हणटा तशें। म्हणून म्हणजे त्याच हांगा पळय हेजेर म्हणपाक लागले जाल्यार थोड्या जाणांक दिसता की हांवें वायट उलयला काय म्हणून ते इट इज नो डाऊट की आपलेपणा जो आसा पळय तो व्यक्त करता अशें म्हणटा